हांव म्हणटा की आमदार येता आमचे कडेन सदांच येते करया म्हणटा कामां करया, पूण आजून पर्यंत तरी आमची जावना कामां. तशेंच म्हणटा हांव की आतां आमी चिंतलां की वोटींग करपाचें ना आनी जे पर्यंत आमकां आमदार CM कोण येयना ते पर्यंत आमी हे रिस्क घेवचें ना की वोटींग करपाचें. सध्या आता ZPचें इलेक्शन चालू आहा. आता आमदार एकदा येवन वचोंक ना तशें मेमदार हेणी सांगलें, पंचान सांगलें तशें. आनी आतां फुडें इलेक्शनां वाडत रावतलीं. तर आमच्या जर रोडाचें काम जायना जाल्यार आमी इलेक्शनाक वोटींग करचें ना, हे आमचो थाम नेट धरला आमी लोकांनी. फुडें तर इलेक्शन जातलें जाल्यार तेणी CMान येवन आमकां सांगपाचें बाबा आपूण रोड करता म्हणून. जाल्यार आमी खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा? मयम कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी कितके वोटींग आसा हांगा चडांत चड 1700 वोटींग आहा. आनी भायल्यांची येवन वोटींग कार्डां मेळटा तांकां हे लोक करता ते कशें काय ते कांयच खबर ना आमकां. हांव ह्या गांवांत अशें जाला की गुलामगिरीन चल्लोलो आसा इतले वर्सां, की हांगा आमकां टॉयलेटीक प्रॉब्लेम, लायटीक प्रॉब्लेम, रस्त्याक प्रॉब्लेम, घरांक प्रॉब्लेम, सगळ्या पंचायतीक सुद्दां प्रॉब्लेम जाल्लो आहा. हांगा कोण तरी भायलो येयला आनी गोंयकार जाला आनी आपूण भाटकार म्हणटा, ताका लागून हे सगळे आमकां प्रॉब्लेम जाल्ले आहा. आनी हे सरकार तो चलयता काय हे BJP सरकार चलयता ते आमकां खबर ना. कारण येयल्ले तांकां NOC जायो पडटा. आमी NOC हाडच्यो कोणची? ह्या गांवांत भाटकारूच ना, नाल्यार तेंच्यांनी आमकां दाखोवन दिवचें की हो भाटकार आनी हेची NOC घेया म्हणून. कोण तरी आनी भायले येताले आनी आमी गोंयकार म्हणटाले आनी ह्या गांवचे भाटकार म्हणटाले. आमी मान्य करपाचें कित्याक म्हणून करचें ना आमी. आनी आमचो हक्क आमी घेतले. आमी PWनी गेले NOC हाड, इलेक्ट्रिसिटी NOC हाड. आमी NOC हाडची कोणची? आनी हे सगळं सरकार तेंचेच एक्सेप्ट करता. कित्याक म्हणून करता? हे आमी इतलेंच मागता CM आनी आमच्या आमदारा कडेन येवचे आनी आमकां सांगचें की बाबा तुमचो विशय सॉल्व करता. अमक्या दिसान सोडटा, म्हयन्यान सांगा, 2 म्हयन्यान, वर्सान सांगा, पूण तुमचे रस्ते आनी लायटींग आनी पाणयाचे आमी प्रॉब्लेम सॉल्व करता तरच आमी वोटींग करता. हे नाजाल्यार आमी करचे ना.